आयज दुख्खाची गजाल आसा. 6th डेथ इन बिट्स पिलानी कॉलेज. आता हो सोयो पळय भुरगो आयज लेस देन 1 year भायर पडला. आता ही डिपार्टमेंट, ही एडमिनिस्ट्रेशन, हो गव्हर्मेंट इतलो इनसेन्सिटिव्ह कसो? I have categorically written to the collector, to the home minister and to the police to investigate the reason. आता सरकारान कलेक्टराक इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेले. Where is that report reached? Why that report is still not released? Is there any some pressure? Oh, आता 6th death is a foul play. I am sure this kid also has died because of overdose. आता drugs थिंगा openly मेवता, सगळे इलिगल सोरो मेवता, सगळे इलिगल काम थिंगा चलता बिट्स बिलानीन. पण सरकार आयज काय एक्शन घेयना. कित्याक घेयना? इवन मुनीस मोरोनी काय एक्शन घेवप न्हू. बट डू द होम मिनिस्टर इवन हॅव द राईट टू कंटिन्यू एज अ होम मिनिस्टर? और द कलेक्टर हू इज टेकिंग दिस इन्क्वायरी खूंय आसा? कलेक्टर न्हिदोन आसा, पुलीस न्हिदोन आसा, कलेक्टर न्हिदोन आसा. कित्याक एक्शन घेयना? सो आय एम डिमांडिंग फ्रॉम द होम मिनिस्टर आणि फ्रॉम द CM to immediately take action. 6 people have died. फाल्यां तुजो चोडू आसपाक शकता, नाल्यार आनी कोणाचो चोलन चोडू आसपाक शकता. You have to act now before it is too late. Already it's too late. You have killed 6 people. You are responsible for the death of 6 people in Bits Bilani.